फावटी जेजून मार्ताक सांगलें, तूं भावाट दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. तर जेजून मार्ताक ओय सोज मायलोलें पयलें मेळ्ळें त्या दोणां. फर्स्ट टायम मार्ता धांवोन येयली त्या दोणां की पुनर्जिवंतपणान जिवीत हांवूच म्हजेर भावाट दवरतात ती मेली जाल्यारूय जिवी आसतली. तर मार्थान आनकोडे प्रॉब्लेम क्वेश्चन केलें जेजूक की आसूं सोड ती खबर मेल्यार 4 दीस जाले आनी आतां तेका कुसोवन तेका घाण मारतली. हें आमगेलें मनशांगेलें चिंतप. आमी आमगेले 5 सेन्सीस म्हणटाय ते कान दोळे नाक आनी हे सगळे सेन्स घेवन टच हे सगळे सेन्स घेवन टेस्ट आमी चलताय आनीक ते भाशेन आमी चिंतताय आनीक ते भाशेन आमी मनशाक मरोंक सोडटाय. 4th स्टेज कॅन्सर दोतोर तुका रिपोर्ट दिता. 4th स्टेज कॅन्सर म्हळ्यार दोतोरागे रिपोर्ट कितें तूं संवसारांतूच तुगेले दीस उरल्याय ते थोडे म्हळ्यार थोडे दीस म्हयने खबर सोडल्याय तुमी थोडे दीस. 4th स्टेज कॅन्सर म्हणटाय तो मनीस दोतोर म्हणटा थोडे दीस आनी हें आयकोन तो मनीस बाडो धोको घेवन मोत्ता. हे सगल्यो खबरो आमगेल्यो दोतोरांगेल्यो जाल्याय दोतोर रिपोर्ट दिता तें आयकोन मनीस बेगीन जीव सोडटा हो रिपोर्ट आयकोन. कित्याक त्या मनशाक देवाची जाणकारी ना. काळजांत घोडी तेगेलो भावाट आसतलो पूण भावाट तेणें जेजूचेर थेवलोलो ना म्हणटच तो भावाट उजार करपाक नेणा. जेजून पळय सांगिला ते पद्दतीन तेका भावाट उजार करपाक मेळना. हो दोतोरागेलो रिपोर्ट आयकोन ते मनीस जीव 4th कॅन्सर म्हळ्यार जीव सोडटाय काबार मरोण. तर हें आमगेलें संवसारांतलें चिंतप जालां. इतलेंच आमगेलें चिंतप संवसारांत. वर्स 38 तेन्ना नव्यान सगलोच कळवळोन जेजू समाधीशी आयलो. ती एक दोळ आसलोली आनीक तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोलो. तर जेजू सगलोच कोनवळ्ळो. तर जेजूक हिंगा रोडपाक येयलें कित्याक ही पळे लोक पळे रोडटालो दूख जायन लाजार मेला आनी काय 4 दीस जाले म्हणटच फामील तशी सोयरीं तशीं सगलीं पळे पाचारपा येयल्लीं सगलीं दुखांत आसलीं आनीक सगलीं रोडटालीं आनीक जेजूकय रोडपाक येयलें. तेंगेलें दूख सोंसपाक तेंच्यान जायना म्हणून आनीक जेजूकलो म्हणटा तो फ्रेंड आसलोलो तर जेजूक रोडपा येयलें आनीक सगळोच कळवळोन जेजू समाधीशी आयलो. तर जेजूक संवसारांत येवपाचें कारण हेंच की देव बाप पुत्र आनीक पवित्र आत्मो हेका चड दूख जाता की तेणी हितूलो मोगान तेंका जायते भाशेन एक मनशाक रचलोलो. तो चडसो मनीस इफेर्ना गेलो. हो इफेर्ना वचपाचे दोशीर आहा संवसारा पड जिता आहा तो. आनीक आतां 2020 वर्स जालीं कितलो बिलियनांनी लोक इफेर्ना गेलो तो तुमी कोंत माराय बसून. आतां 7 बिलियन लोक आहा. 7 बिलियनांतलो 4.5 आनीक मायज बिलियन लोक इफेर्ना वचपाचो. थोडोसो स्वर्गार वचपाचो थोडोसो भोव थोडो. आनीक वच तर 7 बिलियन तो लोक इफेर्ना वचपा जाल्यार आनीक पयलीं कितू बिलियन गेलो तो 2020 वर्सां. आनी तेज्या पयलो म्हणटा जेजू येच न्ही पयलो पळय लोक मेला तेकाय जेजून वचोन प्रवचण केलां. इफेर्नांत 3 दीस हितून हेड्स म्हणटाय थिंगा सगलो मेलोलो लोक थिंगा आहा आनीक थिंगा वचोन जेजून प्रवचण केलें 3 दीस. जेजू पयलो पळय मोन पळय लोक आसलो थिंगा कित्याक तेंकां जेजूची बरी खबर सोत तेंकां मेळोंक ना. तर जो लोक जेजूच्या पयलो मरोन गेलो तेंकाय देवान इतुली सवलती तेंकां दिली की तुमी कितलें वायट संवसारांत केलें तरी पूण तुमी आतां
इतू 6,000 वर्सां लोक मरोन गेल्लो पयलो इतलो लोक पळय आहा थिंग हेड्स म्हणटाय थिंगा जेजून वचून प्रवचन केलें कित्याक जेजूक नाका एक पूण शेळी म्हणटच एक पूण मनीस सांडलेलो इफेर्ना गेलोलो. इफेर्न म्हणटा तें फकत वायट लोकांक जो देवाक नाकारता तेका. जे परी लुसिफर सैतानान देवाक नाकारून देवाची महिमा आपूण जोडून घेवपाक वतालो तेका लागून जेजून तें इफेर्न रचिलें. आनी आतां पळय लोक जेजूक पळय मानना. जेजूक मानना तो सगलो. आनीक पवित्र कातोलीक ना तो. जेजूक मानना म्हळ्यार कितें जेजूचें हें काम कार्य आमी करपा जाय दिसान दीस दिसपट्टें म्हणटा तेशें कोन्न. दिसपट्टो इकरा जाय जाल्यार आमकां दी म्हळ्यार कितें आमकां हें कार्य करपाक आमकां तूं आमी ह्या कार्याचेर टिकोवन उरपाक आमकां तूं कुरपा दी आदार दी सैतानाचेर जोय तोरपाक तुज्या उतरांनी एक म्हणटाय दिसपट्टो गिरा जाय जाल्यार आमकां दी. हे शीत आनी कोळी खाताय तें न्ही आमी. तें देवान म्हळ्यार शेवण्या देखून आपूण पोशिता तुमची केसो बिशादी हाडल्या मनशांची. तुमकां हितू मोगान रुचलें हितूलें तुमकां तुमगेले एकेकल्यागेलें नांव मुगेलें ताळटाचेर बरयलो आहा. देव म्हणटा हितूली तुमी म्हाका मोगाची आनीक तुमकां आपूण उपाशी कितको मात्तलो. तर हो संबंद आमगेलो मनशांगेलो देवाकूय हो संबंद जावपाचो. आमकां देवान हितू मोगान रुचलें तर आमी देवाचो कितुलो मोग करपाचो आनीक देवाचे पळय चिन्ह आहा येवजणी आहा ती आमी फुडें व्हरोन सगळ्या लोकांक स्वर्गार व्हरपाची ही येवजण आमली जावपा जाय. जी येवजण देवागी आहा ती येवजण आमकां आमगली जावपा जाय. कित्याक देवान आमकां जिवीत दिलां आनी जिवीत दिलां म्हणटच आमगेली येवजण जो कोण आमगेलो जिविताचो ओनर आहा सातीस श्रीदा दिसो एक देव तेगेलीं चिंतना आनी आमगेलीं चिंतना एक जावपा जाय. आतां जे परी एक घरांत एक घोव बायलां काळ जाताय तेंगे भुरगीं जाताय तीं भुरग्यां आपल्या जाय तशें करून आडयताय आनी म्हाजी भुरगीं आपल्यागे माय पायक मानता ते भाशेन जियेताय. आमी देवा मानताय ते भाशेन आमी जियेवपा जाय. देवा मानताय ते भाशेन म्हळ्यार कितें देवागेलो पळय वावर आहा सगळ्या लोकांक साल्वार करपाचो तो आमी फुडें व्हरपाचो. फकत होचे लोक स्वर्गार वयतलो आनी कोण ना. साप साप देवान सांगिलां आनीक जेजूय सांगता की जायते कडेन आमी आचिलां जो लोक जेजूच्या पयलो मन गेलोलो तेंकाय देवान सवलत दिलोली. तुमी हें उतर आयकोन तुमी जेजूक मानून घेताय जाल्यार तुमकां सर्गीचें राज तुमगेलीं सगळीं पातकां जेजू बोक्षिनी उरतार मरोन. आतां तुमगेलें एकूच काम तुमी जेजूक मानून घेवपाचो हें तेंगे काम. ती मन गेलो आसली तेंगेलें. हितू बिलियनान लोक आसता तो हितू जेजू पयलीं कितू वर्स जालें तें चोयाय तुमी बायबलाचे 6,500 कितें अशीं वर्स मेळटाय आमकां दवराय तुमी 6,500 कितू बिलियनान लोक मन गेलो चोयाय. आतां जीत आहा तोच लोक आहा 7 बिलियन. तर 10 वर्सां 7 बिलियन लोक तर संवसारान मरोन गेला जाल्यार कोंत मारे हितू 1000 वर्सां कितू लोक जातो तो हे 100 वर्सांक एक 7 बिलियन तो लोक आहा. येते आनीक 100 वर्सां आनी 7 बिलियन जातलो. तर कोंत मारे तुमी कितू लोक मन गेला आनी कितू लोक स्वर्गार गेला आसतो तो. तर जेजूक दूख भोगोली जेजू रडपा लागलो. तर जेजूक एक देखून मनीस इफेर्नांत गेलोलो नाका. जी आमगेलीं घरचीं मरोन पळय इफेर्नां गेलीं तेंच पासत देव जेरूल रडलो. हितून आनी दुबाव ना. बायबलाचेर आमकां वेर्स मेळटा एक मनीस साल्वार जाल्यार स्वर्गा सारको दोबाजो जाता. एक मनशाच्या फाटल्यान स्वर्गार दोबाजो जाता की आनीक एक मनीस स्वर्गार येवपाक तयार जाला. तर ज्या दिसाक 4 म्हयने फुडें हांव पवित्र जाल्लो ते दिसूय स्वर्गार जेरूल दोबाजो जालो. हितून दुबाव ना. तुमी आयसान पवित्र जायाय आनीक स्वर्गार तुमकां लागून आनीक एक दोबाजो उत्पन्न जातलो. ती एक दोळ आहलोली आनीक दोळीच्या तोंडार एक फातर लायलोलो. जेजून म्हणलें फातर कुशीन काडात. मार्तान मेल्ल्याचे भयणीन
लाजाराच्या भयणीन जेजूक म्हणलें सुमिया आतां ताका घाण मारतली ताका 4 दीस जाले. तो जेजू म्हणटा फातर खुंशीन काडात. तर हें आमगेलें पडे जिवीत आहा तें वायटाचेर अवलंबून आमी कातोलिकान चलयलां. आनीक सगळीं बेस बरी जाणाय सगळीं वायट रस्त्यार वायट मार्गार आहाय सगळीं जाणाय कातोलिकां. कोणें तें खोर्सान गायलें नाय, कोणें ताचे दोबाव गायलो ना. तुमी जाणाय गोंयांत कसलो दोबाव ना आनी कांय ना. आप खोशेन ती कातोलिकां तांकां मायंड पायन रिजिस्टर केलोली, बातिजम दिलोलो, ती कातोलीक आहाय. आनी आप खोशेन तेणी कंटिन्यू केलां, तेणी कॅन्सील केलो ना अजून. कातोलीक सोडून ती एथिस्ट जालो नाय ना म्हूण दुसरे बिलिवर ना म्हूण हेर जोम्यांनी प्रोटेस्टंट आनी हेर जोम्यांनी ती गेलोली नाय. हजारांनी जोमी आहाय ते, हजारांचे हजार, 10,000 आहाय जाल्यार खबर ना म्हाका, पूण धर तूं कातोलिकां अजून आहाय ती. आनीक कातोलिकांचे हेंय जाणाय ती कितें, कातोलीक रावप म्हळ्यार कातोलिकान 10 मांदाम्यातूय पाळपाक जाय, मातपाक जाय. एक मांदाम्याताचेर तूं आड गेलो तुगेलें कातोलीकपण ते दुसान काबार. तूं नांवाचो कातोलीक, तुका देवाचे कसलेच गोडणेंत ओर मिसाचे भेटेंत कसलोच भाग ना तुका. एक 10 मांदाम्यातांतलो एक मांदाम्यात तूं चुकलो तुका कातोलिकाक कसलेच भाग ना. तूं एक पोलको आनीक वोलको मनीस जाता म्हणून जो कातोलीक ना तेश कोन्न जाता तूं. तितून आनी कसलो दुबाव ना. हितून बायबलाचेर आतां हितुलें 7 वर्सां हांवें बायबल शिकिला म्हणून मुगे भाशेन ना. ऑल इन्स्टिट्यूट हांव वचोन सर्टिफिकेट म्हाका डिप्लोमा कांय नाय. मुगे भाशेन हांव सर्टिफिकेट शिकिला हितून 7 आनीक आतां 8 वर्सां जायत. तर म्हाका सगळे कळ्यो मेळ्ळां की तूं पवित्र कातोलीक ना जाल्यार तुका कसलोच भाग ना संवसारांतूच. स्वर्गार आनी तुमी उलयना काय, स्वर्गा नांव घेना काय तोंडार. तर हिंगा आमकां जेजू सांगता फातर कुशीन काडात. पूण मारता क्वेशन घाता. मुट्टा 4 दीस जाले मुगे भाव मेल्या, ताका वास मातलो. 24 वर जाली मनशा वास मारपा लागता. 24 वर जायच न्ही फुडेंच आमी चेर बेर मारताय मोन्ना चोयाय तुमी. चेर बेर मान सारको परमळो घालून दवरताय कित्याक चुकोन गोळये बेगीन कुसोत ओर वास येवपा कोमेस जायत म्हणून. 4 दीस आनी म्हणून तें सांगपा न्ही. जेजू म्हणटा फातर कुशीन काडात म्हळ्यार कितें आमगेले पळय हो मोतीत दुबाव आहा. ही पातकांत आमी जियेताय, संवसारी आशेक आमी लोबदोले, तितूली सगळीं म्हणटा जेजू मेकळी जावाय, सगळें सोडून दियाय, हें सगळें खुशीन काडय. ना जाल्यार तुमकां आनीक पुनर्जिवंतपण ना. तुमकां आनीक संवसारांत बरें कांयच ना. हांव फकत पुनर्जिवंतपणाचें ओर स्वर्गाचें उलयना. हांव तुमकां संवसारांत तुमकां चॅलेंज मारता. तुमकां कांय बरें ना संवसारांत. मोत्तोची मुठ्ठो तुमी म्हाका जायती बॉलिंग घातली. तुका खबर आहा तो स्वर्गार गेलो, तो हिंगा गेलो, इफेर्ना गेलो. तुमकां संवसारांतूय चॅलेंज मारता. तुमकां कांय बरें येवपाचें ना. आयकाय कान आनी दोळे आनी कितें पळय तुमकां आहा तें उगत कोन्न आयकाय तुमकां जात जाल्यार. आनीक हो एक तुमकां लास्ट सोयेग. जेजून म्हळें फातर कुशीन काडात. फावटी जेजून मार्ताक सांगलें तूं भावाट धरशी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. आतां इतल्यो अजापा मिलाग्र्यो बायबलाचेर बरोवन दवरलो आहाय. 2021 जाली. जेजू म्हणटा इतलें बरयलो आसतना तूं म्हजेर दुबाव कित्याक दवरता. मुगेलीं कामां तूं कित्याक कोना. 10 मांदाम्यात तूं मादून कित्याक चलना. हांवें सांगिलां हांव येयला हे मांदाम्यात मोडूंक न्हय म्हूण ते काबार करपाक न्हय पूण ते पाळूंक. पूण आमी कित्याक पाळनाय. आमगेलो सोमी आमगेलो गवंडी तो जेजून तर पाळ्ळी. एक मनीस जायना. जेजू मोतरी देव हें पयलीं आयकाय तुमी. तो देव म्हणून तुमी बॉलिंगान देवा जेजू गेल्या कोर्टांत बॉल घान ताका गुन्यांवकारी कों नाकाय. हें देवाच्यानूच करपाक जाता म्हणून ना. हें मनशाच्यान करपाक जाता. जेन्ना तूं पवित्र जातलो, जेजू पवित्र आसलो म्हणटच देव जेजूक शिकयतालो आनीक ते जेजू देवा गेल्या उतरांचेर जेजू सगळीं कामां कोत्तालो आनीक आमकां हेंचो देवाचें उतर आहा तें नवो कोरार. तर आमी कातोलिकां कित्याक पाळनाय.
जेजू म्हणटा हांवें तुका सांगलोलें तूं मोहिमा जेरूल चोयतो म्हणून कोण मारता तरी पूण मारता दुबावता फातर देखून कोणच्या काळ्या म्हळ्यार मारता आनीक हें मारता बेन मारता की नाका आनी नाका पुरो 4 दीस जालो तो मेल्या तुगे डिले जाली चोड येश म्हणून आमकां सोता की मुगेलें कॅन्सर 4th स्टेजीचेर पावलां आतां न्यू पावना दोतोरांनी सोडला म्हणटोच आतां आमी मोरपाचें पूण जेजू म्हणटा तुमी म्हजेर भावार्थ दवरल्यार तुका मोहिमा पळोवंक मेळटली तर तुज्यान आतांच्या आतां देवाक सांगोन की हांव सगळ्यांक बक्षितां बोगसोणें सारकें इम्पॉर्टंट बक्षितां म्हळ्यार तुका आनीक दुस्मान नाय आनीक हांव म्हगेलें जिवीत बदलता म्हळ्यार कितें 10 मादामेंत हांव आयसान सारकें पाळटा याक म्हणटा पवित्र जावप आनीक निमाणें कार्य जेजून आमकां सांगिल्लें तें वचात खबर परगटात शिकोयात अजापा मिलाग्रो करात जालें आनी हितू कांय ना हें तुमच्यान एक मिनटीच्या भितर ओर चोलाय एक मुगेलें प्रवचन एक दवराय तुमी चल एक प्रवचन आयकोन आनीक हांवें तुमकां हेजेर घायलो आहा मुगेले सगळे व्हिडिओचेर आहा मुगेल्या डिस्क्रिप्शनांत हें सगळें कोराय आनीक तुमी आतांच्या आत्तां तुमी पवित्र जातलीं सारकें सोंपें आनीक बरेंपण तुमगेल्या जिवितांत येवपाक लागतलें आनीक तुमगेली फामील बरें भोगतली बरें खुशाल सुखी आनंद भरीत जिवीत ह्या संवसारांत सारतली आनीक मेले उपरांत सगळ्यांक तुमकां सर्गीचें सूख 41 म्हणटोच ताणी फातर कुशीन काडली लोकांनी जेजूच्या सांगण्याचेर कान दवरलो कित्याक जेजून म्हणलां आपणें आतां दुसरी पाट तुका सांगोता मारता की तुका म्हजेर फकत भावार्थ दवरपाचो काम सगळें हांव कोतलो तूं फकत भावार्थ दवन चल काम सगळें जेजू कोता आमकां तें सांगोता जेजू आमी फकत पवित्र रावन आमी भावार्थान उलोवपाचें काम जेजू कोता बापा म्हजें आयकोलें देखून हांव तुका दिनवासतां आमी देवाक कितें कोताय आमी देवा कडेन फकत मागो भोंवताय आयतारा मिसा गेलीं मागिलें आनी खूंय गेलीं मागिलें रितीरा खूंय गेलीं मागिलें खुरसांको गेलीं मिलाग्रेचो खुरीस आमी आतां नांव दिलें तेका आमी दिलें ती जेजून खूंय सांगलो ना मिलाग्रेच्या खुर्साचे लागीं वचात आनी मागात म्हाका जाल्यार 7 वर्सां बायबल आयकला वाचिला शिकिला म्हाका कांय मेळ्ळो ना 8 वर्सां दर्यावणी तर तुमकां हो मिलाग्रेचो खुरीस म्हणून कोणा पायन सांगिलां तें म्हाका सांगाय हें सगळें हाल्स हें सोड्याय तुमी व्हडले कांतरे काळे मिलाग्रेचो खुरीस हो खुरीस तो खुरीस ही सगळीं फकाणां ही तुमकां फोंडांत उडोवपा भोंवता हे कांतोरिस्ताय ते तुमचे निसणटोन तुमची वाट लावपा भोंवताय ही माची कोंकणी माची म्हणटाय ती लोकांक इफेरनाची माची कोंकणी माची न्ही ती आयकाय बरें करून हें सोडय सगळें बापा म्हजें आयकोलें देखून हांव तुका दिनवासतां आमी देवाक कितें करपा जाय दिनवासूंक जावं आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं दिनवाशाय म्हणला देवाक तुजें नांव पवित्र जावं म्हणल्यार जेजू मोहिमा दिताय आर्गां दिताय दिनवास दिताय वाखाणणी करताय कित्याक म्हाका जिवीत दिलें तुवें आतां जिवीत तुगे वायट जालां जाल्यार तुगेलें इस्बान जालें तें तूं जियेता ते प्रमाण तुगे जिवीत जालां हितून देव गुन्यांवकारी न्ही जिविताच्या खातीर आमी देवाक दिनवासूंक जाय आनी जेजून आमकां शिकयलां मागणें आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आज आमकां येवं म्हळ्यार कितें स्वर्गार आहा ते भाशेन आम मुगल्या जिवितां जावं आज आमकां येवं म्हळ्यार तुमी चिंत नाकाय संवसारांत एक कितें जोगील मातोलें आनी हिंगा सगळो स्वर्ग जातलो आनीक सारकें सगळें भांगार पडोंक लागतो वयरसान ना मुगेलें झाड एकल्या गे जिवितां तें एक एकल्या मागाडे तें सगळ्यांनी आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आज आमकां येवं म्हणून म्हाका येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांतूय जावं देवा गेली खुशी संवसारांत जातली जाल्यार आमी पयलीं पवित्र आसपा जाय तेन्ना देवा गेली खुशी मुगेल्या जिवितांत जातली जेजून म्हणलें बापा म्हजें आयकोलें देखून हांव तुका दिनवासतां तर जेजू पयलें हो मेलोलो ना होणांत उठलोलो ना पूण जेजून देवाक आर्ग दिवपा लागलो तर आमी पयलें आमगेलें रोजार कोता आसतना तुमी रातीची न्हिदां देखून उठोलीं
जाग जाली जाल्यार थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू हेवनली फादर, थँक्यू सांतिस्त्रीजाचे एकल्याच देवा. अशें करून तुमी देवा थँक्यू म्हणाय. स्वप्न तुमगे निदान देखून जाग तर मोदी तुमी उठ्ठाय जाल्यार जाग जाली निदांत. न्हिदो वयता आसतना तुमकां झुपकून दोळे लागना म्हण तूं जाल्यार हें कोमेस करून न्हिदाय. हें कोमेस करया, हेजेर रोखडी न्हिदूय पडटली. पिल्ल बिल्ल घेवपाक गरज ना न्हिदेची. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट, लव यू होली स्पिरीट, थँक्यू हेवनली फादर, लव यू हेवनली फादर. हें आमगेले न्हिदोत आसतना मागणें जाय दी. मोदें निदांत जाग जाली जाल्यार हेंच मागणें आमगे जाय दी. हें सारकें इजी. तुका आनी मागणी करपा आनी बसपा नाका. देवा फकत आर्ग दियाय. मागीर तें उलयत तें जातलें. मागीर तुमी कितें सकाळीं कितें आठा बिठी कितें आहाय तें मागीर सकाळीं उलयाय तुमी. म्हाका आयज कामाक वचपाक बरी भलायकी दी, बरो आदार दी, म्हाका राखून दवर कोवीड पिडेंतलो. चोरगीच्या बापा मागता तुज्या पुताच्या जेजूच्या नांवान हांवें. अशें करून मागीर सकाळीं पड कितें मागणें आहा तें तुमगे कोरे. पूण रातीं शॉर्टकट म्हणटा तें देवाक फकत थँक्यू जिजस, आय लव यू जिजस अशें करून तिगांकूय बाप पुत्र पवित्र आत्म्याक नांव घेत हें म्हणय हांवें सांगिल्लें तशें करून. मोजें सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणो आसलों, पूण भोंवतणी आसलोल्या लोकां पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी भावाट दवरचे खातीर हांव असो उलयलां. तर आतां जेजून पळय ही सीन क्रिएट केल्या ती 2 दीस देखून जेजू एक्स्ट्रा रावलो. टोटल 4 दीस ते 4 दिसां उपरांतूय जेजू वचो हिंग पावला 4थ्या दिसाक. तर हें ही सीन जेजून क्रिएट केल्या कित्याक लोकांनी भावाट दवरपा जाय म्हणून. ना जेजू आहलोलो 2 मायलांचेर. धर तूं एक 2 वरां 8 धर तूं. 2 मायल म्हळ्यार 3.5 किलोमिटर. खूंय दवरया हिंगसान नुवें दवरया मडगांवसान बस स्टँडाचेर सान. नुवें इगोर्जिको दवरया चल. कितू वर लागतलीं सुसेगाद चलोन च्या बी पिवन येयले जा आठेरी. 2 वर दवरया चल. तर जेजूच्या धांवान येवपा जातालें. कित्याक जेजू गेलो इश्ट तो. आनीक जेजू फामील अडकोता आख्खी. जेजू तरी 10 जाणांगे तरी काम कोता जाल्यार आपल्यागे इश्टागे काम करपा जेजू कसलें प्रॉब्लेम नासलोलें 2 वर चलोन येवपा इश्टा लागून. पूण कितें जेजू मुद्दम कित्याक रावलो थिंग बरयलोलें वयर देवाक मोहिमा मेळपाक लागून. कित्याक लोकांचो दुबाव पयस काडपाक लागून. नाजाल्यार लोक दुबावान आत्तें पत्तें उलयतलो म्हणून आनीक दुबाव म्हणल्यार व्हडलें पातोक. तर केसलो दुबाव लोकांच्या मतींत उरना जावपा जेजू मोन 4थ्या दिसा येयलो. इतुलें शुअर करपाक की तो खरेंच जीत जाल म्हणून पोतूनच मेलोलो इतू कन्फर्म करपाक. तेदो म्हणून इंजेक्शन कांय नाय. आतां म्हणून इंजेक्शन येयलें आयसांगान दोताय. हिंगा आनी UK मरण जाता तें कितुलें 1.5 म्हयन्यान. उणें म्हणटा तें 1.5 म्हयनो नाजाल्यार 2 म्हयने 3 म्हयने. UK इगोर्जीनी चोयाय तुमी मोन्न पडे जाताय ती मेल्यार 2, 3, 4, 5, 6 म्हयने जाले. तेजे उपरांत मरण जाता हिंगा. कित्याक हिंगा मॉर्गांगान दोताय. हिंगा अंडरटेकर म्हणून आहाय जे मरण कोताय ते कूड तेंको आसोता. तेंगेले फ्रिजर आहा तेंगे ओन मॉर्ग आहाय हे पड मरण कोताय ते. आमगे गोंय देखून आतां येयल्या एकले येयला मरण करपाचो. पूण थिंग गोंय म्हयन्या मोन 2 आहाय. हिंगा ती एक संवय आनी चाल जावन गेलो आहा UKची की उणें 1.5 म्हयनेचो उणें जाता लागोता मरण जावपा एक मनशाचें. तर आदीं तेशें करून तेका मेलो वयलो आतांय संवय तिची आहा कातोलिकां मदें गोंया. पूण 24 वरां भितर पुत्ताय आतांय संवय आहा. कोणाकलो तर कोण घरांत तर भायर सान येता जाल्यार म्हणटा दोताय म्हण तूं. ना जाल्यार आमगेली कातोलिकांगेली संवय आहा 24 वरां फुडें मनशाक पुरपाचो. कुसोवपा लागोची न्ही पयलो. तर जेजू म्हणटा तांणी भावाट दवरचे खातीर हांव असो उलयलां. हें पळय सगळें जेजून केलां.
मारता सांगिलां तूं म्हजे भावाट दवर हें सोगलें जेजून हिंगा इतुलो शेंबऱ्यांनी दवरया आमी चल शेंबऱ्यान न्ही मागीर आजरांनी आसतलो कित्याक जेजू फाटल्यान लोक आजरान वयतालो आनीक जेजू थिंग पावलो म्हणटकीर सगळी बॉब जालोली तर दवरया आमी चल उणें हजार दवरया उणेंच हें म्हणल्या उपरांत जेजू व्हडल्यान वसो आड्डलो म्हणटच फोर्सान जेजून म्हणलें लाजार भायर सर आतां तो ओतम्या सांगोता लाजार भायर सर मेल्लो तो भायर आयलो ताचे हात आनीक पांय फाळयांनी बांदलोले आनीक ताचें तोंड रुमाळान धांपलोलें जेजून तांकां सांगलें ताचे बांदपाक सोडात ताका वचून दी गोंयांतूय ही संवय आहा हात पांय बांदताय आनीक तोंडाची लेस उडयताय निमाणो हें धांपीचें न्ही फुडें कितें होंडा पुत्तूच काशवाचें वयल्यान पळय देर आसोता तें बंद करचें न्ही फुडें तोंडाचेर रुमाल उडयताय तर सेम सिस्टम अशी आहा ती ऑलमोस्ट आमगेली गोंयच्या कातोलिकां गेली तर जेजून म्हणलें आतां जेजून कितें म्हणलें लाजार भायर सर 3 उतरां एक म्हणटा मनशां नांव भायर सर जेजू धिमकुऱ्यान गेलो माद्रास वचोन लोक धिमकुऱ्यान वयताय आपल्याक काम जावपा लागून धिमकुऱ्यान चलोन वयताय धिमी फोडटाय मागीर तेंगे धिमी बरी करून आनी रोजार करपा जाय वेलांकणी वचून माद्रास जेजू की धिमकुऱ्यान गेलो देवा हेका बरें कर म्हणून ओ कातोलीक पड रोजार कोताय तेश कोन्न केरला वचून पड धिमी फोडटाय ते भाशेन कितें रोजार केलें जेजू न्हू धिमकुऱ्यान वचून ना जाल्यार जेजू तुमी हिंगा रावाय आपण एकोड्या प्रोफेतां कोडे आनीक मुगे सायबीण मायज बोले वचोन ना सांजुजे बोले वचोन ना जाल्यार मारिया मागदाल्यान आहलोली ती बायल तेज बोले वचोन आनीक ना जाल्यार ह्या हो प्रोफेत आहलो कोण सोजांव आनी तेगेली माय पाय तेंचे बोले वचोन मारयेगे देखून माय जिते आहलो आसतली आना तेजी बोले वचोन ती सांतिनी तर तेंचे बोले वचोन आपण मागोन येता ते कोडे रोजार कोन्न येता चोया ओ जीत जात जाल्या अशें म्हणलां ना सिंपल एग्जांपल जेजून आमकां दिलो उलोय तुका पडे कितें जायें तुका तुगे जिवितांत तुगेले फामिलीक ओ तुका ओ तूं आतां म्हजे भाशेन पवित्र जायन तूं रोजार करपा वयता दुसऱ्याक कितें जायें जाल्यार तूं उलय तुका जाय तें उलय तुका पडे कितें चोवपा जायें त्या मनशा भितर तो मनीस कितको जावपा जाय तें उलय जेजून थिंगा रडलो ना वचोन देवा कोडे देवा तुवें एका कित्याक मारलो रे आमगे थिंगा रडों लोक भाडे हाडटाय एक एक गांवांनी मोन्नाचेर रडों तर जेजू कांय रडलो ना तुवें देवा तुवें लाजाराक कित्याक वयलो रे लाजार म्हजो फ्रेंड आहलो मरे लाजार कितलो बरो भुरगो आहलो रे तुका ताजी गरज पडली रे अशें म्हणलां कितें शिणी केल्या जेजून एक उतर म्हणलें लाजार भायर सर 45 ताणें जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयिल्ल्या जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांनी जेजूचेर भावाट थेवलो तर आतां भावाट तेणी कित्याक थेवलो तेणी जेजू गेल्यो खबर मिलाग्र्यो जायत्यो पयल्यो आयकलोल्यो आसतल्यो पूण हो मेलेल्यांतलो हो मेलोलो मनीस 4 दीस मेलोलो फोंडांतलो भायर काडलो तर तेका 4 दीस मेलो मनशाक पोत्तून जीत जालो तो चोयन लोकांनी जेजूचेर भावाट थेवलो भावाट थेवलो म्हळ्यार कितें आपलें दान मोन आपल्यो करन्यो आपलें चिंतप सोगलें जेजूचे भाशेन करपाचें तेचेर विस्वास थेवलो म्हळ्यार कितें तेजे भाशेन आमी जावपाचें हे फेथ इन मी म्हणलां जेजून म्हळ्यार कितें आपल्याचे भाशेन जावपाचें आनी आपल्याचे भाशेन जातोच मागीर जेजू कितें म्हणटा तुका युअर फेथ हॅज हिल्ड यू तूं म्हजे भाशेन जालो तेका लागून तुका म्हजें बरेंपण मेळ्ळें आमी पयलीं जेजूचे भाशेन जावपाचें
सारकें गरजेचें ना जाल्यार आमकां संवसारांत कांय बरेंपण ना. तर आमकां हो न्यू टेस्टामेंट आमच्या हातींत बोडसांत घरांत आहाय कितलेच, पूण आमी तो वाचून ह्या लोकांच्या जुदेयकारां भाशेन आमी जेजूचेर भावार्थ थेवनाय. आमगेलो भावार्थ कातोलीक भावार्थ म्हणटा तो ओलको आनी पोलको जाला. सगळे आयकेत आमकां. तुम रिथिरां वसाय आनी खूंय वसाय सगळ्याक लोक म्हणटाय तुमचो भावार्थ कातोलिकांचो भावार्थ जाला ओलको आनी पोलको. सारकें आहाय तें. कित्याक तुमगेले ओलके आनी पोलक्या भावार्था लागून तुमगेली मागणी देवाक पावनाय ना म्हूण तुमगे दुयेंसां बरी जायनाय. कितलो पयसो तुमचे कडेन आसूं तुमकां तो पयसो मोडनांतलो साल्वार करपाक शेकना. कित्याक तुमी तो पयसो संवसारी आशेक लोबदोन जेजूचें कार्य सोडून गेल्यात आनीक तो पयसो तुमी एकठायला. तर कितलो तुमगेलो घरां पयसो कुसो वता करोडपती, पूण तुमगेली घरांतली जीं कोण मोडटाय भुरगे दादीचेर मोडटाय ओ मिडियम ओर 50-60-70 देखून मोडटाय तेंका देखून कोणाक तुमच्यान साल्वार करूंक जायना. कित्याक तुमकां जेजूचेर भावार्थ ना. ओलको आनीक पोलको जाला भावार्थ. चोय मोन येताय न्ही केदे केदे व्हडले एड घाताय पेपराचेर म्हळ्यार कळटा तुमकां हो कितू पयसो आहा तो. पूण हितू पयसो आसोन देखून हे कंपनी ओनर आनीक थिंग तो बसोला व्हडलो हो मनीस गोंयचो इतुले तेगेले एड येताय. कोण इस्कॉल घाताय कोण आनी कंपनी घाताय सगळे एड घाताय. कित्याक तो व्हडलो मनीस त्या कडेन कोट्यांनी पयसो आहा. कितलो पयसो देखून आहल्यार त्या कडेन तेका साल्वार करूंक जायना. कित्या लागून तेका जेजूचेर भावार्थ ना. ती अजापां मिलाग्र्यो कोनाय लोकांक हो बायबल शिकोयनाय. म्हजे भाशेन पवित्र जाय आनी बायबल शिकोवपा लागाय. तेन्ना तुमी गोंयांत अजापां मिलाग्रो कोन्न भांगार कोत्तलीं ना तुमी एका तेका बोट दाखोवपा वतलीं. हिंग फॉर्मेलीन गायलें थिंग आनी कितें गायलें हेका लागून कातोलिकां आमकां दुयेंस जालें आमी चड नुस्तें खाताय आनीक चड भाजीपाल खाताय सगळ्या फॉर्मेलीन येता तेका लागून आमकां कॅन्सर जाता म्हणटाय आमी. जेजून सांगिलां तूं तर मुगेलो शिस्त जालो जाल्यार ह्यो खुणां तुका तुजे बरोबर आसपाक जायो. तूं वीख देखून पियेल्यार तुका लागचें ना. ही एक तितुली पोदवेची वस्त जेन्ना तूं पवित्र जाता त्या दोणां. तर तुमी एका तेका बोट दाखयताय नाचोंक कोणना जाल्यारूय हांव कोणा कडेन. हेका लागून तुमी एका तेका बोट दाखयताय कित्याक तुमचे भितर कापोस्ताद म्हणटा ती ना. सगळीं आमी कातोलिकां थोंड पडलें. फकत त्या पयशांच्या आशेक आमी लोबदोन आमी सारकीं फोंडा पडलें. तर हे जुदेव कारांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनीक येसोल्यो कितल्यो मिलाग्रो बायबलाचेर बरयलो आहायत. ल्हान चेडवां बरें केलें तो तेगेलो मनीस घरा कडेन कामदार आसलोलो तो सारको दुयेंत आसलो मरपा धोडीर आसलो तो बरो जालो. असो कितू मिलाग्र्यो आमगेल्यो बायबलाचेर आहाय. तरी पूण आमचे दोळे उगडनाय आमच्या दोळ्यांचेर देंवसाराचीं कोरपां येयलीं. एकाच लागून हांव देखून हे संवसाराच्या आशेक लोबदलोलो. पूण आतां 5 म्हयने जायत येयले हांवें सगळें सोडलें आनी पवित्र जालो आनीक हेंचो देवाचें शिकोवण हांव लोकांक दिता सोबे माजार. हें जावपा जाय. हें जेजू येयलें कार्य आनी हेका म्हणटाय भावार्थ थेवप. पूण ताचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. आतां हें बडवा म्हणटाय ते सगळे आहाय जाणाय आमी. तेणी तांकां धाडलो आहाय जेजूक धरपा म्हणून. पूण हिंग देखून तांकां धरपा चान्स पडलो ना. तर हे बडवा वचून आतां हें सांगताय पाद्री सांगताय की जेजून अशें केलें 4 दीस मेलोलो मनशां जीत केलो. म्हणटच मुखेल याजनिकांनी आनीक फारिजेवांनी महाधर्म सभेची बसका आपयली. आतां तुमी जाणाय इतल्यो चोरयो इतलो ड्रग्स इतुलें प्रॉस्टिट्यूशन इतुलें गॅमलींग चलता. पूण कोण सभा आपयनाय व्हडल्यो आनी कितें बंद कोनाय. इतू वर्सां जालीं चलता गोंयांत जाणाय तुमी. पूण हिंगा बरें अजाप कोत्ता त्या मनशा लागून बसका आपयली.
ओजापा मिलाग्रो तेणे कोणागे चोरलो ना, कोणा जीत मारलो ना, ना म्हणून ड्रग सप्लाय केलो ना, कांय केलो ना. पूण तेका दवरपा ही चोय बसका आपयली, मिटींग घेयली. हिंग कोबरा मिटींग म्हणटा UK, जी सारकी एमर्जन्सी इम्पॉर्टंट पड मिटींग आहा ती घेता हिंग गव्हर्मेंट. सारकें हाती भायर पडे वयता सिट्युएशन केसलें जावं तें घोडी मोळ वादळ येवन व्हडलें स्टॉर्म येवन सारकें गांवांत बुट्टी येता नाजाल्यार कितें चड केसीस जाताय मर्डर आनी हें तें आनीक कोवीड जालोलें तेन्ना आपयलोली अशें करून व्हडली धोर्म सभेची बसका आपयली. आतां हे गव्हर्मेंटाक काट मारूंक कोताय सगळे. कित्याक जेजू सगळें धर्माच्या वयर उलयता. हितून गव्हर्मेंटा गेलें कांय ना. तर आतां धर्माच्या वडील गव्हर्मेंटाक राजाक कट मान आपल्यागे सीट वयता वा आपल्यागे पोजिशन वयता. लोक तांकां व्होन तेंगेले हितू तेंगेलें हें आहा तें देव तेंपल म्हणटाय तेंगेलें हेंगेलें फारिजियां गेलें वो ज्युसां गेलें आतां देखून आहाय ती. ती तो 10% दिता. हेका लागोन तेंगेलें सगळें वयतलें सगळें हितूलो धूड येता तो भितर. तेका लागोन ते आतां गव्हर्मेंटाक काट मान आपण मिटींग आपयताय. धर्माच्या वडिलां गेली. हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? हेणी चोयल जाल्यार कोट्ट्या नाक दिन मरपाचें. हें क्वेशन पडलें जाताय तें हिचालो परसू तेणी कोट्ट्या नाक बुडोवन मरपा म्हणटाय आमी उदकांत. कोटी उदक घेवन तितून नाक बुडोवन मरपाचें. हें तेंका लागोतात. आनीक ते म्हणटाय जेजू हितू मिलार कोता तुमी कितें कोताय? तुमी तें शिकोवं जाय न्ही. तो तुमकां तर मिलाग्री जेजू हितू मिलार कोता जाल्यार तुमी शिसांनी जेजू गेल्या म्हणलें जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. जेजू हितू मिलार कोत्त्यो चोयन ते अजाप जाले आनी तेंकाय करपाक उमेद येयली आनीक तेणी जेजूक डायरेक्ट न्हिचालो ना. जेजू आमकां मिलाग्री करूंक शिकय म्हणून तेणी जेजू डायरेक्ट न्हिचालो ना. पूण ते जाण आसले जेजू दोंगरार वयता, लोडू वयता, ओगो वयता, रोजार कोता एकलो दुसरे सुवातेर वचोन रोजार कोता. वो तेंचे बोगले एकलो आपूण रोजार कोता, रोजरां आसोता. तर तेंकां कळ्ळें की ह्यो मिलाग्रो अजापां करपाची टॅक्नीक जावन आहा वो सिस्टम जावन आसा रोजार म्हणून. तर तेणी सारकें क्वेशन विचारलें जेजू कडेन कित्याक तूं अजापां मिलाग्रो कोतो जाल्यार तूं पवित्र आसपाचो म्हणून रोजरां आसपाचो. बायबलाची सोजमणी तुका सारकी मेळपा जायी. स्टोरी बुका भाशेन आशिल्ली म्हणून तुका अजापां मिलाग्रो नाजाल्यार रोजार करून तुगे पावना तें रोजार. शिसांकूय भरपूर खबर आसलोली तेय जुदेव तेय ज्यूस म्हणटोची तेंगेल्या रोजार पावनासलोलें ओल्ड टेस्टामेंटान. तेंकां बरी कोन्नी करूंक पडटाली. बरी कोन्न हेजें रगत मार त्या बोकड्या रगत मार हें देवा दी तें देवा दी. तेन्ना देव त्या तेंपार देवान तें शिराप घायलोलो आनी ते शिरापाचेर संवसार चलतालो म्हूण तें करपा पडटालें. तो तेंकां खबर आसलोली रोजार कोन्न कांय फायद ना. आमकां बऱ्यो कोन्यो कोन्न दाखोवपा जायो. पूण जेजून रोजार करून सगळें बरें कोन्न दाखयलें अजाप मिलाग्री केल्यो. तेका लागून तेणी जेजूक म्हणलें जेजू आमकां रोजार करूंक शिकय. आनीक हे कितें म्हणटा हिंगा आनी आमी कितें करता? हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता. हेंच क्वेशन शिसांक येयलें आनी शिसांनी म्हणलें जेजू आमकां रोजार करूंक शिकय. आनी हेंगे प्लान चोय हे देंवसरांगे प्लान चोय हो पत्तो. हो जेजू जीत मारपा प्लान काटाय ते. तेंकां शिको नाका बरें बरें करूं. तेंकां तो 10% पळय लोकांगे पयस येता आनी गव्हर्मेंटागे पळय रेशन आनी चाव पाणी सगळें पळय येता. आनीक तेंकां नांव आहा गांवांत तेंगे फामिल्यो तेजेरी पोसोन येयल्याय पिळग्यांच्यो पिळग्यो तेंचे तेंगे घेवन बसपा जाय. तेंकां लोकांचें कांय बरें पडलो ना. लोकां बरी करपा लोकां आदार करपा गरिबां पावपा कोण काम ना तेंकां काम धंदो तेंगे पोत्तून लायन दिवपा देवाच्या रोजरान तेंकां शिकोयन तें कांय करपा नाका तेंकां. तेंकां लोकांगेलो पयसो आडकाम माडकाम कितें लोक पळय दिताय तें खावपा तेंगे आशेन ते सारके लोबदलो आहाय. 48 आमी ताका वसोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताजेर भावाट धरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले
आनी आमच्या देव मंदिराचो आनीक आमच्या राष्ट्राचो भोसोम करतले. हेका लागून तांकां ती अजापा मिलावऱ्यो कांय नाकाल्योय. तांकां आपल्या गेलें पोट बोन फामिली गेलें व्हडले तेंपलां रावताले, तांकां रावपा येदोळ घर हें तें सगळें तांकां आसलोलें. सिनागॉग म्हणटाय ताका इंग्लिशीन, कोंकणीन देव तेंपलो म्हणटाय. हें सोडपाक तांकां कांय नाका आसलोलें. ताका लागून तांकां अजापा मिलाग्रो करपाक तांकां पडोन गेलो ना. तेंगे पोट बोन आनीक तेंगे नांव आनीक तेंगे ग्रेस्काय हेंच तांकां पुरो जालोलें. आनीक ते कितें म्हणटाय, आतां ते सगळे पाद्री बाद्री सगळे बसलो आहाय व्हडले अधिकारी, व्हडले बारीक बारीक न्ही, बारीक लोकां भितर गेले ना तेणी. ते आतां तेंगेली सभा मिटींग आपयल्या. व्हडले फकत धर्माचे वडील सगळे पाद्री आहाय ते, तेंगेल्यो पिळग्यो सगळ्यो पाद्र्योय आनीक तांकां तेणी आपयले. आतां आमगेलें हें वचपा आहा, हें आमी पळय चलयताले फकाण, तें फकाण वयता आतां. देव मंदिराचो आनीक आमच्या राष्ट्राचो भोसोम करतले. पळय आतां पळय लोक पवित्र जाला, जेजूचेर भावार्थ थेवला. तो लोक चड जातलो आनीक आमगेले लोक सगळो सोडून वयतलो. कित्याक जेजू घेर करूं येयलो ना. सिवील वॉर करपा तो येयलो ना. खुंयच्याक कोणाक एका दाणापाचें, ब्रिटिशां दाणापाचें, पुर्तुगेजां दाणापाचें तेसो करून जेजू येयलो ना. जेजून सिवील वॉर वा कसली सत्याग्रहा वा कितें म्हणटा तें जेजून केलो ना. जेजू एक पवित्र मनीस. दुसऱ्या मदें झगडीं घालपाक आनीक दुसऱ्या जिती मारपाक, ही कंट्री घेवपाक ती कंट्री घेवपाक जेजू येवं ना. जेजू फकत मनशागेलो आत्मो, सोल सांबाळपाक, साल्वार करपाक येयला. की सगळे मनीस जे परेन देवान मोगान रचून संवसारांत धाडले ते भाशेन बरें मोगाळ जिवीत सारून, पवित्र जिवीत सारून, बरें जिवीत सगळ्या वाटांनी रोशीरोशीत जिवीत सारून, लांब जिवीत ह्या संवसारांत जियोवन स्वर्गार वचपाक वो हेका लागून जेजू येयला. जेजू इस्रायल कंट्री घेवपाक वो आनी खंयची कंट्री घेवपाक जेजू येवं ना. पूण हेका चोराक खंय चान्न्याचो दुबाव, चोर जेन्ना चोरूं वयता, जेन्ना काळकी रात आसता, ज्या दिसाक चोंद्रिमाचो उजवाड ना रातीचो, तेदूच चोर चोरूं वयता. पूण तरी पूण ताका स्वता आज घोडी येयत काय घोडी हें दिश्ट पडत काय उजवाड जायत काय आमकां कोण चोयत काय अशें चोरां स्वता. ते भाशेन हेका आतां दिसोलें की हे चोड जातलें आनीक आमगेलें भायर पडटलें आनी तशें जावपा तें. तेणी तो सगळ्यांक मांडून गेलो जाल्यार आज ज्यूस धर्म म्हणटाय तो संवसारांत आसपा नासलो. इस्रायल एक कातोलीक कंट्री आसपाची. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम यादनीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजोनात. हिंगे मिटींग चलता आयकाय. आमच्या आख्या राष्ट्राचो भोसोम जावचे परोस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक फायद्याचें. हें तुमी समजोच नात. तुमी कितें काम म्हणटाय पिसे सगळे पाद्री पळय आहाय हे ज्युसां गेले, कितें काम म्हणटा तुमी सोजमोळी ना म्हणटा मातशें पूण पिश्यां कोंता दवरल्याय तेणें तांकां. कोणें? पोरोम यादनीक इंग्लिशीन आशिता 50. Nor do you understand or reason out that it is expedient and better for your own welfare that one man should die on behalf of the people. 49 achita. But one of them, Caiaphas, who was the high priest that year, declared, you know nothing at all. तो पाद्रींचो सगळ्यांचो वडील हाय प्रिस्ट. आतां आमी दवरले जाल्यार पाप साहेब दवरया आमी. चल, कातोलिकाचो हाय प्रिस्ट पाप साहेब. ते भाशेन इस्रायल ज्यूस लोकांचो, इस्रायलाक ज्यूस धर्म आसलो तो तेंगेलो हाय प्रिस्ट कायफास. आतां आमगेलो पाप साहेब आहा तेश कोन. तो सगळे पाद्री म्हणटा तुमी कांय नेणाय, यू नो नथींग इंग्लिशीन आहा. आनी दुसऱ्यो हेणी इंग्लीश देखून दुसऱ्या 49 तर गेल्यार तो म्हणटा यू नो नथींग. तुमकां कांय खबर ना. देवाचे मनीस जायन
तो तांकां पिशां काडटा वर तांकां पिश म्हणून सांगता. तुमकां कांय खबर ना म्हळ्यार तुमगेली तकली हात होकोत नाल्लाचो बोंडो कुसलोलो अशें म्हणून तांकां सांगोकूच तो. यू नो नथींग. तुमकां कसली ओळख ना. तर तुमी आतां चिंतयाय येदो धर्माचो वडील जायन तांकां केसोली बुद्धी दिता चोय. आतां देव देव म्हणटाय ते धर्माचो वडील सगळे पाद्री बसून आहाय तेंगेले मिटिंगेक इस्रायलाचे सगळे. आनीक तो तांकां केसो बुद्धी दितो आयकाय. पाद्री धर्माचो वडील आतां आमगे पाप साहेब उलयता ते भाशेन तो उलयता. हें ताणें आपल्याच मनांतलें सांगूंक ना, पूण त्या वर्साचो पुरोम यादनीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मोरचो आसलो आनीक न्हूय फकत पोरजे पासत पूण देवाच्या आयश पयश शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसाक तावन ताका जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो. आतां तो तांकां कितें सांगता, आरे पिशांदो तुमी जाणाय जेजू सगळ्या लोकांक पवित्र करपा लागून येयला. हो तांकां सांगतात. हो तेंगेलो पाप साहेब तेंगेलो दोरया आमी त्या तेंपार. 52 and not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. तर आख्खो संवसार म्हणटा जेजू जिकोन घेतलो, देवाची खबर परगडटलो आनीक तांकां शिकयतलो देवागेली सिस्टम कितें करून चलता ती आनीक कितें मुलटण सारकें मुलटणें चोय. nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, then that the whole nation should perish, and not for the nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. 52 आनीक न्हूय फकत पोरजे पासत पूण देवाच्या आयस पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. तर आख्खो संवसार पवित्र करूंक ही देवागेली येवजण. आरे पिशांदो तुमकां कांय खबर ना. सगळे पाद्रींक वा आतां तेंगेलो पाप साहेब सांगता त्या तेंपा वयलो जुसां गेलो. आतां तो कितें म्हणटा, पाद्री देवागेलो मनीस म्हणटा जेजूक जीत मारया आनी काबार करया. एक मनशा लागून आमगेलें पडें सॅटींग आहा, जुसांगे पाद्रींगेलें पडें सॅटींग आहा, तें सगळें हालतलें. ताका लागून आमी एक मनशा मारया काबार करया. धर्माचो वडील सांगता मारे जीत मारे म्हूण. एसो धर्म तो तेंगेलो. हें काबार करपा लागून ही हुकुमशाही देवाच्या नांवान काबार करपा लागून जेजू येयलो. आनी ताका बेस बरी खबर आसलोली. हो तो कायफास म्हणटाय तो. ताका बेस बरी खबर आसलोली की जेजू देवाचो पूत आनीक तो लोकांक सगळ्यांक साल्वार करूंक येयला. शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. हिंगा आहा दॅट द होल नेशन पॅरीश नॉट. सगळे इफेरनात वचना जावपाक सगळ्यांक साल्वार करपाक लागून जेजू येयलो. आनीक हें तुमी कितें चोयताय ताका मान काबा करया ना जाल्यार तो आमगे सेटाप हालयतलो. येसो व्हडलो आतां धर्माचो वडील उलयता. चिंतयाय तुमी. दुसऱ्यान जीत मारप म्हळ्यार धर्म न्ही, तें देंवसरागे काम. तर येसोलो धर्म संवसारांत आजून पासून आहा आनीक आहाय जायते. 53 त्या दिसाक तावन जेजूक जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो. पाद्री न्ही, गव्हर्मेंटान न्ही. हितू हेरोडागे चेडो कोण चलयता पळय तेणें कांय म्हणलो ना तें. हे पाद्री एकठांय जायन आतां जेजू जीत मारूंक वताय. चोया आतां पाद्री व्हडले केद्दे हें तें चोयाय तुमी. पातकी आनीक किरमीदोर जाले सगळे पाद्री. सगळ्यांनी थाराव घेतलो म्हण कितें सगळ्यांचेर तें पातक येयलें. 54 देखून जेजू जुदेयकारां मोदें उक्तेपणी भोंवना जालो पूण थंयसरलो भायर सरून वरोण्या लागीं आसलोल्या
प्रांतांत इफ्राईम नांवाच्या नगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. 55 जिदेवांचे पास्क लागीं पावलोलें. पास्का आदीं आपली कुडी करून जायतो लोक गांवां तावन जेरुसलेमाक चडून गेल्लो. 55 And the Jews' Passover was near at hand, and many went out of the country up to Jerusalem before the Passover to purify themselves. ह्या उतरा लागून गेले ते आपली खुद्दी करूंक म्हणटाय ते प्युरिफाय. उतर कोणाक कळलो ना वो आजून कळना. रोखडे इंग्लिशेर रिफर करे. इंग्लिशेन जायती वर्जन आहाय. BibleHub.com मारे वेर्स 55 माल जाल्यार कितली वर्जन येतली. जॉन 11:55 मारे आनीक BibleHub.com आहा त्या लिंकाचेर क्लिक करे. तुमकां जायती वर्जन येतली आनी कित्याक तर अशें उतरां मिनींग कोणा थिंग चोय वाचून हांवें तेंच केलां आतां. म्हाकाय खबर नासलो ते कितें. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलोलें. पास्का आदीं आपली कुद्दी करूंक म्हळ्यार कितें प्युरिफाय देमसेल्फ नितळ जावपाक पातकांचें फारीकपण दिवपाक वा बोगसोणें मागूंक जायतो लोक गांवांनी तावन जेरुसलेमाक चडून गेलो. ती जेजूक सोदतालीं आनीक देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं तुमकां कितें दिसता जेजू उत्सवाक येतलो की ना. जेजूक धरचे खातीर तो खंय आसा ती कोणाक खबर आसत जाल्यार आपणाक तें कळोवचें म्हूण मुखेल याजनिकांनी आनीक फारिजेवांनी हुकूम घालो. आतां तेगेली बसका मिटींग एमर्जन्सी मिटींग सारकी रेड अलर्ट मिटींग तेगेली काबा जायन तेणी आतां हो कायदो पास केलो की जेजूक पळय कोण सांगता तेका इनाम आसतलो आनीक जेजूक केशे भाशेन धरून हाडपाक जावो वो सगल्यांनी तो कायफास म्हणटा तो तेणें हुकूम गायलो सगळे पाद्रीक आनी सगळे पाद्रींनी ही खबर आख्ख्या तेंगेल्या इस्रायलाक भायर गायली की जेजू केशे भाशेन दवरपाचो. तेणें बडवा सोडले, हे सोडले, ते सोडले. प्रायवेट धोर्माचेर हें गोवोरमेंटा कांय ना. गोवोरमेंटाको तेणें फकत मागीर जेजूगेलो होंड राखोवंक म्हाजी गोवोरमेंटाको तेणें मदत घेयली. हें सगळें पाड संवसारांत चलतालें. ही हुकुमशाही हे किरमीदोर देवागेले मुणयारी म्हणून आपल्यागेले धरून चलयताले, आपल्यागे पोट भोगताले, फामिली पोसताले. हे किरमीदोर हे दोशेचेर पावलोलो संवसार ते तेंपार देवागेले नांवान. आमी देवाची रोचणां, आमी देवान माखलोले मनीस ज्यूस अशें म्हणटाले ते. हें करूं जिती मारपा दुसऱ्या ह्या देवागे मनीस म्हणटाय ते आपूण. देवागे नांवान सगळें वायट कोताय. सगळ्यांक धांबून दवन कांय करपा जायना लोकांक.